आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक गोंयभरचे रिपोर्टर आसा आमचे बरोबर. कितें चल्लां गोंयभर, कोविडाची परिस्थिती, बाकीची परिस्थिती, आज तर कितल्योश्योच बातमी येतात. धरून श्रीपाद भाऊक हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला, ते धरून ते गव्हर्नर मायनिंगाचेर उलयला, सगळ्यो गजाली आमी पळयतात. हांव सगळ्यांत पयलीं वता लौकिका म्हऱ्याक, आमचो चीफ रिपोर्टर. लौकीक, कितें अपडेट? श्रीपाद भाऊची कंडिशन कशी आहा? वॉट आर यू हियरींग? आणि बाकीचे अपडेट कितें आहा तुजे कडेन? प्रमोद आयकू येता? हय, गो अहेड. ओके. फर्स्ट सांगता श्रीपाद भाऊ बुधवारा पॉझिटिव्ह जाल्ले, तेजी घरकान्न पॉझिटिव्ह जाल्ली, सर्टिफिकेट टेस्ट केली तेन्ना ते नेगेटिव्ह आसले. सो श्रीपाद भाऊन होम आयसोलेशनाचो ऑप्शन चूज केलो आनी होम आयसोलेटेड आसले, ते आपल्या घरा एकटे रावताले वांगडा. सो अचानक कालचो दीस गेला. काल तेजे कॉन्टॅक्ट्स आसले, ऑफिस स्टाफ बी आसले, तेंकां तेंची टेस्ट केली, थोडे स्टाफूय पॉझिटिव्ह सापडले. मागीर तेजे उपरांत तिसरो दीस पॉझिटिव्ह सापडले उपरांत आयज तांकां अचानक हाय फिवर जालो आनी तांकां त्रास जावपाक लागले. सो तेंचे ते मणिपालान एडमीट जाले. म्हणजे इन्फॉर्मेशन मेळटा तितून एक म्हणजे मायल्ड लंग कंजेशन आहा, वेंटिलेटर बी तशें नॉर्मल आहा. ते मिसेस तेंच्या वांगडा रावता, पण तांकां जे एम्साचे डॉक्टर तेंचे केस मॉनिटर करता, एम्साच्या डॉक्टरांनी कॉल करून कितें कितें तांकां ट्रिटमेंट चालू आहा तेजी इन्फॉर्मेशन घेतली, ते चालू दवर म्हटल्यार फाल्यां परत तेंचो रिव्ह्यू जातलो, कितें ट्रिटमेंट चेंज करपाक जाय. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धनान सुद्दां कॉल करून इन्क्वायरी केली की श्रीपाद भाऊ कशे आहा ते. दुसरे हांव हेजे अपडेट दिता, एक तिसवाडीचे अपडेट दिता आनी मायनिंगाचे घेता. मागीर काल अचानक 570 केसीस पॉझिटिव्ह जाले, 271 रिकवर्ड. एक्टिव्ह केसीस 3491 आनी तितून आतां वाडले, आयज टेस्टिंग जालें तितून डेट 91चेर पावले काल पर्यंत. आनी मेन सांगपाचें म्हटल्यार आतां पर्यंत मार्च सावन आतां पर्यंत टोटल एक्टिव्ह जाल्ले 10,500 क्रॉस जाले. आनी तिसवाडीचे अपडेट घेतलो जाल्यार तिसवाडी तिनू हेल्थ सेंटर, म्हणजे अर्बन हेल्थ सेंटर, चिंबेल आनी खोर्ले तिनू हेजे मेळोन 445 केसीस आहा. नेक्स्ट सांगता ते गव्हर्नराचे. काल जेन्ना मायनिंग पंचायती गव्हर्नराक मेळ्ळ्यो आनी मायनिंग सुरू करपा बद्दल प्रयत्न जावचे म्हणून तेन्ना हें केलें, तेंच्यांनी कोर्टान आपली एक अर्ज घाला, तेजेर तांकां म्हायती दिली. आयज आमी गव्हर्नरा मुद्दम मेळ्ळे ते गजाली खातीर. गव्हर्नराक विचारलें कितें डिमांड आसलो आनी कशें कितें फुलफील करतले. गव्हर्नरान सांगलां सीएमाचे प्रयत्न चालू आहा आनी ते सगळे प्रकारचे एफर्ट्स घेत आहा मायनिंग सुरू करपाक गोंयान, आनी तेचे एफर्ट्स सॅटिस्फॅक्टरी आपूण सॅटिस्फाय आहा तेजे म्हणून. दुसरे ते इतले बी सांगता की केंद्रा कडेन 2 ऑप्शन आहा, एक तर कोर्टांतल्यान हो मुद्दो सोडपाचो, नाल्यार लेजिस्लेटिव्ह हितून मॅटरान सोडपाचो. दोन्ही ऑप्शन आहा, आमी दोन्ही ऑप्शना खातीर प्रयत्न करता, हे तांणी परत एकदा सांगलें. तिसरो हांवें मुद्दो मांडलो, हेंचे कडेन मायनिंगाचो जो प्रॉब्लेम आहा आनी गव्हर्नरान सांगलें की गोंयची इकॉनॉमी जाग्यार येतली आनी लोकांचे सगळे प्रश्न, फायनान्शियल इकॉनॉमीक प्रश्न सुटतले जाल्यार मायनिंग सुरू जावपाकूच जाय. तेजे फुडें नोंद जालें की एनजीओ आहा गोवा फावंडेशन, तेजे परत प्रॉब्लेम हाडटा. एक वटेन ते मायनिंग लिगल स्टार्ट जावपाक म्हणटा, दुसरे वटेन ते टायगर रिजर्व सारखे डिमांड करतात, जंय ते एप्रूव जाल्यार ते मायनिंग न्हू आनी कसलीच मोठी एक्टिविटी त्या भागांनी करपाक येवची ना. हे जेन्ना तांकां विचारलें जाल्यार तेणी मुद्दामून कॅमेराचेर सांगलें की आपूण गोवा फावंडेशनाक रिक्वेस्ट करता की एनवायरमेंटाचें प्रोटेक्शन जावपाक जाय, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पिपल्स लायवलीहूड, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल म्हणून. आनी हे आमकां बॅलन्स करचें पडटलें. तांकां सांगलें तुमकां बॅलन्स करचें पडटलें की लायवलीहूड अफेक्ट जावचें ना जेन्ना एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाचें आमी उलयता. इतले अपडेट आसले. थँक्स अ लॉट लौकीक. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यान. हांव आतां महेश गाडी म्हऱ्याक. महेश, 570 म्हाका दिसता आयताराक जेन्ना 500 जाल्ले तेन्ना खूब जाण काचाबूल जाले. 570 म्हणटकीर आनीक भंय दिसता. आनीक जितले आमी दोतोरां कडेन उलयतात, ते दोतोर कंटिन्युअसली सांगतात की वी हॅव नॉट रिच्ड अवर पीक म्हणून. जरी ह्यो केसी दिसान दीस वाडल्यो तरी हो पीक न्ही. आमचो पीक ऑलमोस्ट आनीक 1 म्हयनो ते 1.5 म्हयन्यांनी येतलो. ही गजाल ते स्पश्टपणान सांगतात. अशा परिस्थिती भितर सरकाराची स्ट्रॅटजी कितें, हेल्थ डिपार्टमेंटाची स्ट्रॅटजी कितें, सो दॅट एटलिस्ट लोकांक सद्याक जाय की सिस्टम तरी जाग्यार आहा. व्हायरसाचें कांय करपा येना, पूण जर जालें जाल्यार सिस्टम तरी जाग्यार आसा, हो दिलासो लोकांक जाय. सो आज विश्वजीत राणेची प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली.
किती सांगलें तांणी आनी सिस्टम जाग्यार पडटा हो फील येता काय कितें? प्रमोद, आम्ही पळयल्या केसी दिसान दीस वाडत आसा आणि तशें पळोवंक गेल्यार डेथूय रेट वाडटा. डेथ जरी तेंच्यांनी सांगलो की सगळ्यान डेथ रेट गोंयान कमी आसा एज कम्पेर्ड टू इंडिया म्हटलो तरी आमी पळयता दिसाक 3 पेशंट ऑन एन एवरेज तरी बाबडे भायर पडटात. सो आयज जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली सगळे दोतोर आशिल्ले जितले कोविडान काम करता ते आणि जीएमसीचे सगळे दोतोर आशिल्ले. सो तांणी आमकां अशें स्टॅटिस्टिक्स दिला की जेन्ना 5 जुनाक जेन्ना स्टार्ट जाल्ले ईएसआय हॉस्पिटल तेन्ना तो मेरेन आयज मेरेन थंय 1126 एडमिशन जाले आणि थंय ना म्हटल्यार 41 पेशंटाची डेथ जाल्या. बाकीचे जे पेशंट आमी 91 म्हणटा तेंची जाल्यार आयदर जीएमसीन जाल्यार नाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाल्यार घरांनी जाल्या. प्रमोद, तेंच्यांनी अशें सांगलें की ईएसआय हॉस्पिटलान की तेंच्यांनी आयज मेरेन थंय डिलिव्हरी 32 जाल्या. थंय इवन सर्जरी करपाक आयल्या थोड्यांची, थोड्यांक जनरल सर्जरी थंय 2 जाल्या. इतले जावन सुद्दां पळोवंक वचत जाल्यार डेथ रेट वाडटा आणि ते म्हणटात की आमी पेशंटांक जाता तितली आमी केअर घेता, जाता तितले तांकां हाय डोस दितात. इवन तेंच्यांनी आयज जी आमकां जी स्टॅटिस्टिक्स दिल्या त्या प्रमाणे तेंच्यांनी 50 तरी पेशंटांक तेंच्यांनी जो हाय डोस म्हणजे आमी ताका हाय मेडिकल हे म्हणटा सर्वीस म्हणटा ती दिल्लेली आसा. इवन एकटे भुरग्याची तर इतली हालत हे आशिल्ली की तेंच्यांनी जेन्ना सांगलें की ताका सुद्दां तेंच्यांनी सारको केलो. पूण थोडे अनफॉर्च्युनेटली डेथ म्हणटात ती तशी पळोवंक गेल्यार तेंचो स्टॅटिस्टिक्स 0.1% आसा आणि रिकवरी रेट आज 65.8% आणि प्लाझ्मा थेरपी दिवन 2 पेशंट नेगेटिव्ह जाल्लेले टेस्ट नेगेटिव्ह म्हणजे ते बरे जाल्लेले आसा. आणि दुसरें म्हणजे आतां आमी पळयला की पयलीं तेंचे ईएसआय हॉस्पिटल आशिल्ले, मागीर तेंच्यांनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घातले, मागीर ओल्ड ऑफिशियल हॉस्पिटल ते स्पेशली भुरग्यां खातीर आनी बायलां खातीर तयार करतात. आयज तेंच्यांनी तर सांगले की ते जीएमसीचे 3 वॉर्ड म्हणजे 114, 145, 146 आणि 147 हे 3 वॉर्ड जीएमसीचे आतां स्पेशली सामके क्रिटिकल जे कोण पेशंट आसात तांकां ट्रीट करतले कोविडाचे. जे कोविडाचे पेशंट इवन ईएसआय हॉस्पिटलान आहा पूण ते खूब क्रिटिकल आसा तांकां हांगा शिफ्ट करतले. आणि आतां अशें म्हाका म्हणजे अशें कळटा की जेन्ना जीएमसीचो दोतोर ईएसआय हॉस्पिटलान वयतालो थंयच्यान हांगा येवप आणि मागीर ते पटी जावप थंय मागीर तांकां सर्जरी करप त्या परस आतां गव्हर्मेंटान एक्चुअली म्हणजे पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका म्हणजे अशें दिसता की हो प्लॅन सारको आसा तेंचो की एटलिस्ट तेंच्यांनी जीएमसी भितर आतां एक कोविड हॉस्पिटल ना म्हटल्यार ल्हान कशें स्टार्ट केलां म्हणजे 3 वॉर्ड 145, 140, 147 आणि सामके कोण क्रिटिकल आहा तांकां थंय हे करपाक येतले पेशंटांक एडमीट करपाक येतले. त्या भायर स्कीन डिपार्टमेंट आहा तो तांचो तातूंत तेंचे 30 बेड एक रेडी केल्लेले आसा तेंचे कोणाची सर्जरी बीन करची पडली जाल्यार कोविड पेशंटाची. आनी एक प्रमोद आनी एक गजाल सांगल्या ती म्हणजे हाणें हेल्थ मिनिस्टरान की कांय लोक जेन्ना होम आयसोलेशन मागतात तेन्ना कांय सोसायटी तांकां आडयतात. म्हणजे जेन्ना तो कोण तरी होम आयसोलेशन एक फॅमिली सपोज आसता जाल्यार सोसायटीचे लोक आनी इवन सोसायटी तांकां तेच्या मेरेन जेवण अशे तरेचे वागतात आणि तो स्टिग्मा जेन्ना म्हाका होम आयसोलेशन सुद्दां आतां लोकांनी जर घेतलें जाल्यार ताका सोसायटी परमिशन घेवची पडटली. ते एक्चुअली पळोवंक गेल्यार सरकारान सांगलां अशें जर कोण करता जाल्यार आमकां कंप्लेन आयल्यार आमी त्या सोसायटीचे अगेन्स्ट एक्शन घेतले म्हणून. कित्याक ना जाल्यार होम आयसोलेशन कोणाक जर दिसता आपल्या घरा कडेन रावपाचें आनी तो जर सारको जावंक शकता आणि तो जर ताका जर घरचें जेवण जावं सगळें मेळटा जाल्यार तेन्ना सोसायटीनी एक्चुअली ताका सपोर्ट करूंक जाय, अपोज करूंक जायना अशें गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आसा. प्रमोद, आनी एक गजाल म्हणजे आतां जर पळोवंक गेल्यार 96% पेशंट हे असिम्टोमॅटीक आसा असो तेंच्यांनी आयज आमकां डेटा दिला. सेकंड थिंग आनी एक गजाल आयज जी हेणें म्हटल्या विश्वेश राणेन की चवथ लागीं येता आणि चवथीच्या निमतान लोकांनी जाता इतली घरांतल्या घरानूच चवथ मनोवपाची कित्याक अजून फुडें पेशंट वाडपाचे आसात, अजून फुडें खूब जो पीक आमी म्हणटा तो येवपाचो आसा तेन्ना लोकांनी चवथ जाता तितली घरांतल्या घरान सेलिब्रेट करपाची. तेणें इवन अशें सांगलें की आपूण आपल्या घरान म्हणजे तेणें आपलो सांगलें आपल्या घरान अशें सांगलां की आमी चवथ ही फेब्रुवारीन करया गणेश जेन्ना मुहूर्त आसता तेन्ना. पूण तेणें तर लोकांक सांगूंक ना करपाक ते पयलीं सांगता क्लियर करता. पूण तेचे अशें म्हणलें की जाता की लोकांनी आतां केअर घेवपाची कित्याक ह्यो आतां फुडले 2 म्हयने सामके क्रिटिकल आसा. या थँक्स अ लॉट महेश, व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता जीएमसीची जी व्यवस्था जाल्यार आमी सदांच म्हणटात की हें सरकार प्रत्येक गजाल 15 दीस लेट करता म्हणून. सो इट्स अ गूड थिंग. नंबर 1 ही 15 दीस पयलीं जावपा जाय आशिल्ली, बट इट्स अ गूड थिंग ती आज जाली आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता कितल्याशाच जाणांचो जीव साल्वार जातलो. थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान मुखार वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची परिस्थिती ऑन ग्राउंड सिच्युएशन?
सर वास्तूची परिस्थिती ऐकून घेता न्ही सर? हय गोय तर वास्तूची परिस्थिती म्हणजे वी आर आमकां डेली केसी वाडत आहा आणि कालचे हेल्थ बुलेटीन पळोवपाक गेल्यार अरावंड वास्कोनूच 400 ऑड केस आशिल्ल्यो आणि कोर्तालीम प्रायमरी हेल्थ सेंटर पळयत जाल्यार 200 ऑड केस म्हणजे अरावंड 80 केसी अजुनूय एक्टीव हांगा आसा. आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती जशे कंटेनमेंट झोन ओपन जावपाक लागल्या थंय एंटीबॉडी टेस्टिंग जाता अशें आयकता पूण ताजेर कांय डिटेल आमकां मेळना. जेन्नाय आमी खंय चॅक करपाक वचत जाल्यार पयलीं जशें आमकां डिटेल मेळटाल्यो जावं कशे हेल्थ अपडेट मेळटाल्यो जावं कसले फिगर मेळटाले ते आतां हळू हळू आमकां कमी जावपाक लागले आनी ताका लागून केन्ना केन्ना कितें जाता सर ते परफेक्ट अपडेट मेळ्ळ्या शिवाय खंय न्यूजार कितें उलोवपाकूय मातशें फाटीं पडत जाता आनी ताका लागून सर आमकां रिपोर्टरांक इन जनरल थोडो त्रास जावपाक लागला. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर जेन्ना आयज खारेवाडा कंटेनमेंट झोन आनी मांगूर कंटेनमेंट झोन हाका ऑलरेडी मायक्रो कंटेनमेंट झोन करून भरपूर लोकांक मोकळे केल्ले आसा तेन्ना आमी आयज कोर्तालीम एमएलए अलिना साल्दानाकूय विचारले की आनी एक मोठो कंटेनमेंट झोन जो आसा तो जुवारी नगराचो आसा आनी ताजेर कितें स्टेप घेतलेले आसा काय म्हणून तेन्ना तिणें सांगलां की सद्याक तरी 1.5 म्हयनो ऑड जाला की तो कंटेनमेंट झोन जाल्लो आसा आनी थंय सर सद्याक आतां टेस्टिंग जे करपाक गेल्यार हळू हळू लोक मातशे म्हणजे नेगेटीव जावपाक लागले आणि पीपल आर रिकवरींग सो तांचें म्हणणें आसा की थोड्या दिसांनी थंय बी एक बरो स्टेप जातलो आनी एक जो लास्ट कंटेनमेंट झोन जे आमच्या मोर्मुगांव तालुक्यान आसा तोय ओपन जातलो. त्या मजगतीन सर हांगा सद्याक तरी असो बोवाळ चालू आहा की लॉकडावन करूंक ना 50च्या वयर लोक मेले तरी गव्हर्मेंट एक ई प्रोग्राम दवरतलो आनी हाडूंक सोदतलो आनी फुडें पणजीकारांक त्रास जावचो न्ही पूण वास्कोच्यान सर जे गोवा सुरक्षा मंच आहा तांच्यांनी एक अपील केल्या गव्हर्मेंटा कडेन की इसी प्रोग्राम जो आसा म्हणजे आयज वास्कोन सुमार 400-500 केसी आहा तशें फाल्यां इफी जरी जायत लोक जरी गर्दी भरत आनी भायल्या देशांतल्यान भायल्या गांवांतल्यान समज लोक येत तर पणजीनी असो त्रास जावंक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा. तिसऱ्या वाठारांत सर सैफुल्ला खान जो आसा मांगूर कंटेनमेंट झोनाचो तांचें म्हणणें आसा की जे हे 2-2.5 म्हयने जे लोक थंय भितर रावले तांचे कडेन कांय उत्पन्न ना तांकां खंय कामाक वचूंक मेळूं ना तेन्ना सर तांच्यांनी एक डिमांड घातिल्ली गव्हर्मेंटा कडेन की तांचे 1-2 म्हयन्याचे लायट बील म्हणजे सुमार 300 रुपया 400 रुपया तांची लायट बील आसता सो तांचे लायट बील उदकाचें बील वेवर करचें आनी तेन्ना ताका एडमिनिस्ट्रेशनान सांगलेलें की कर्नाटका गव्हर्मेंटान सुमार एक 4,000-5,000 जी बिलां आसा तांचे 50% वेवर दिला सो ते हिशोबान मांगूरचे जे लोक आसा तांकां तांच्यांनी वेवर दिवचो अशी तांची मागणी केल्ली पूण ते सर अजून खंय पावूंक ना. आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार ती सर वास्कोन सद्याक बिकॉज वी आर जे पोर्ट टावन हांगा चडशी मायनींग एक्टिविटी आसा ताका लागून एक सगळे जे वास्कोचे जे पोर्ट आसा जावं वेंडर आसा जे पयलीं हांगा जायते वेंडर्स आशिल्ले दे आर ऑल होपफूल फॉर दी 18th ऑगस्ट म्हणजे खंय तरी मायनिंगाचें डिसिजन जावपाचें आहा आनी ताजेर ते तांच्यांनी एक आशा दवरल्या की होपफुली मायनिंग एक्टिविटीज वील रिज्यूम आनी आयज जीसीसीआयन सुद्दां वचून एक आमचे मेंबर म्हणजे जो वास्कोचो चंद्रकांत गांव आसा इज ट्रेजरर फॉर जीसीसीआय तांच्यांनी सर आज सीएमाक एक अपील करून एक रेप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा की मायनिंग एक्टिविटी वास्कोन बेगीन चालू जावची म्हणजे गोंयान बेगीन चालू जावची. सो दिस इज अपडेट फ्रॉम वास्को सर. थँक्स अ लॉट विक्रम. म्हाका दिसता एक जो मुद्दो आसा की उगीच आमी परिस्थिती हातांत कंट्रोलां येता मेरेन महोत्सव साजरे करपाची इच्छा व्यक्त करप हें बरोबर न्ही. कारण हांवें सांगलें की आज मेरेन आमकां दोतोर सांगतात की फुडलो 1.5 ते 2 म्हयने अवर नंबर्स कॅन पीक. ताजे उपरांत वी विल रीच द पीक. हाव लॉंग वी विल स्टे एट द पीक एंड वेन इट विल स्टार्ट डिक्लायनिंग वी डू नॉट नो. अशे परिस्थिती भितर तरी सरकारानच आमी हो महोत्सव करतले तो महोत्सव करतले. म्हाका दिसता सद्याक तरी मातसो लगाम घालया कारण लोकांचे मुखारले प्रश्न आनी प्रायोरिटीज खूब गंभीर आसात. हांव मुखार वता. विक्रम क्विकली. सर वास्कोन काल म्युनिसिपालिटीन मिटींग जाली आनी गणपतीचे एक डिस्कशन चालू आशिल्लें सो हांगा सुमार 18 सार्वजनीक गणपती आसा एंड ऑल ऑफ देम हॅव डिसायडेड की हे फावट सार्वजनीक गणपती जे केन्ना 11 दीस 9 दीस आसता ऑल विल बी सेलिब्रेटिंग ओनली फॉर 1.5 दीस आनी 1.5 दीस सार्वजनीक गणपती वास्कोन मनयतले असो डिसिजन घेल्ले. या थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव मडगांव वता सावयो म्हऱ्यांक. सावयो कितें आहा मडगांवची अपडेट, ESI हॉस्पिटलाची अपडेट आनी एक साश्टीची केसींची अपडेट. सालसेतीचे केसी म्हळ्यार सालसेतीन सर कंटिन्युअस केसीस वाडत आसात सर आनी आतां हें जाता की डॉक्टर्स नर्सीस आनी हेल्थ वर्कर्स पॉझिटिव्ह मेळटात. पुलीस ऑफिसर पॉझिटिव्ह मेळटात. सर एक न्यूज मेळ्ळा की कोंकण रेल्वेचे एक टॉप ऑफिशियल पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून अजून कन्फर्म जालें ना सर. वी आर वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन. बट एक कन्फर्म न्यूज आसा 3 हेल्थ वर्कर्स आनी एक नर्स ऑफ मारगांव अर्बन हेल्थ सेंटर ही पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. तर बाकीच्यांनी आतां टेस्टाक वचपाक
स्टार्ट केला. तशेंच सर काल हांवें सांगलें 3 मडकेकार पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हण बाकीच्यांनी सर मडकेकारांनी आयज टेस्ट केला. बाकीचे शॉप सायडीन आहा तेणीय टेस्ट केला. सो तांचो रिजल्ट एवेटेड बिकॉज तांचो स्वॅब टेस्ट केला आयज. एंटीजन टेस्ट केला सो स्वॅब टेस्ट केला. दे आर वेटिंग फॉर देअर टेस्ट. तर तशेंच एक आयज चुकीची खबर आयज मॉर्निंग म्हाका एक फोन येयलो की एक पेशंटान जो ESIन एडमीट आहा तो पावलो की 8:30 पावलो तांकां चाव येयलेली पण 10 वरां जालीं तरी पूण तो म्हणटा चाव डिस्ट्रीब्यूट करूंक गेल ना म्हण. दिस इज द सिच्युएशन सर इन ESI हॉस्पिटल. तशेंच तो म्हणटा काल 6:30 रातचे 6:30 म्हणटा चाव दिली आनी रोखडीच 7 म्हणटा जेवण दिलें. तो म्हणटा जेवण हे चाव प्रॉपर टायमार पावना. इट्स लायक अ हेल म्हणटा इन ESI हॉस्पिटल सिच्युएशन इज व्हेरी बॅड. तर तशेंच आतां आयज सर विजय सरदेसायान आनी फातोड्डा ट्रॅफिक सिग्नलाचें इनॉग्रेशन केलें. तेन्ना तर तेणें सांगलां की फाल्यांसान तो फातोड्डा एरियान फातोड्डाच्या लोकांक पासत तर तो एक COVID-19 कावन्सिलींग एंड सपोर्ट सर्वीस फॅसिलिटी स्टार्ट करपाक सोदता. जेचे वरवीं एक हेल्पलायन तो एक करूंक सोदता आनी लोकांक प्रॉपर गायडन्स आनी केअर दिवपाक ही ताचो मोटो कसो आहा. तशेंच तो म्हणटा सर दॅट ही वील स्टार्ट एम्ब्युलन्स सर्वीस एंड ऑल्सो वील प्रोवायड fast oximeters and oxygen concentrators to the people who are in need. So तशें तेणें आयज हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला आसता की जे रेग्युलर फोन माडगांव थंयसर एक फातोड्डा लागून COVID-19 केअर सेंटर ओपन करचो म्हण. सो दिस इज आस्क द हेल्थ मिनिस्टर. सर तशेंच आयज एक न्यूज येयला जी फातराडे बीच आसा न्हू थंयसर खूब कचरो येयला म्हण. बट आवर डिस्ट्रिक्ट ऑथॉरिटीज ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क टू क्लीन दॅट एरिया दॅट बीच. खूब कचरो येयला पयसून येयला खबर ना बट इट्स लुक लायक एनादर सनसोड गार्बेज येयल्या भाशेन. येस सर. या थँक्स अ लॉट सावयो. हांव थंयच्यान वता म्हापशां. श्याम सुंदर फडते आमचे बरोबर कारण बार्देजाची अपडेट जी आसा ती दिसान दीस सिरियसय जायत चल्ल्या आनी त्याच बरोबर केसीय भरपूर वाडपाक लागल्यात. फडते कितें आहा बार्देजाची अपडेट? सुदारणा आसा काय तशीच आहा परिस्थिती? सुदारणा कांयच ना प्रमोद. कित्याक दिसान दीस वाडत आसा सगळे भितर. आतां आयज म्हापशान 16 केसी जाल्या आनी 16 केसींसून कुचले 1 आसा, अंसापटान 2 आसात, खोर्ले 3 आसात, मागीर कासारवाडे 3 आसात, मरोड 2 आसात, करसवाडा 1 आसा, आल्तो धुलेरान 1 आसा, मागीर समता नगर 1 आसा आनी एक म्हापसा आनी एक म्हापसा. पूण त्या म्हापसा तेणें एड्रेस सारको दिवंक ना. खंयचे वाड्याचे एड्रेस दिना. डॉक्टर म्हणटा ताका विचारलें न्हू एड्रेस विचारलें जाल्यार ना आपूण होम क्वारंटायन आपूण घरानूच रावतलो आपूण म्हापशाचोच आपूण तशें हें दिता म्हणटा. ते डॉक्टर बेजार जाले. मागीर कोलवाळे PSCच्या हितून 18 केसी आहात. तितून मुशीरवाडो कोलवाळे 4 केसी आहात, थिवे 4 आहा, मागीर तितलो एक GMCचो स्टाफ 1 आसा, मागीर अस्नोड्या 2 आसा, रेवाड्या 2 आसा. अशें करून टोटल 18 आहा. भितरले एक कंपनीतले 2-3 जाण भितर हे आसात. मागीर शिवोले हितून 8 केसी आहा. भितर आसगांव 1 आसा. एक शिवोले कोस्टल पोलीस स्टेशनाचो एक एकलो पॉझिटिव्ह आसा. मागीर एक वखदाचे कंपनीचो 1 आसा. मागीर शापोरा 1 आसा, पर्रा 2 आसात आनी शिवोले 2 आसात. मागीर कांदोली PSCच्या हितून 1 कालांगूट आसा, 1 सालिगांव आसा. ऑल्टरनाचो रिपोर्ट मेळोंक ना. आनी दुसरे कालूय हांवें सांगलेले परवरी PSCचो डॉक्टर आहा पळय तो गेले 2-3 दीस जाले ताचो फोनूच स्विच ऑफ येता. कांय रिपोर्टूच मेळना. दुसरे सांगपाचें म्हणजे आतां पेशंट वाडत आसा पळय ते हितून डॉक्टरां कडेन जेन्ना उलयले म्हापशेचे तेंच्यांनी आतां तूं जशें सांगलें तुवें सांगलें आनी जशें महेशान सांगलें की फुडें तशें केसीस वाडत आसतल्यो पूण तेंचें तशें म्हणना की हाचो कंट्रोल जावपाक खूब मुश्कील आहा. कित्याक सांगपाचें म्हणजे चडश्यो कॉन्टॅक्टांच्योच हे जायत आसात. जाता हे पासून वाडला ते आयज एकलो मेळ्ळो जाल्यार दुसरे तिचे कॉन्टॅक्ट कोण आसलेलो किंवा तिचे फॅमिलींचे अशेंच पेशंट वाडत आसतात.
या थँक्स अ लॉट. ते इम्पॉर्टंट गजाल हांव परत सगळे लोकांचे अंडरस्टँडिंगा खातीर सांगता वॉट वी आर रियलायझिंग रायट नाव. आणि जातूंतल्यान सरकारान जीएमसीची बी वेवस्था आतां ताकतिकेन करपाक घेतल्या. केसीस वील इन्क्रीज. आमचो हो पीक न्ही, 550 600 हो पीक न्ही अशें सगळ्या ऑन फील्ड डॉक्टरांचें मत आसा. वी आर गोइंग टू पीक फॉर नेक्स्ट एटलिस्ट 1.5 month. सो ताजे खातीर प्रत्येकान जतनाय घेवप गरजेची, सगळे नॉर्म्स फॉलो करप गरजेचे आणि त्याच बरोबर सगळ्यात महत्वाचे आपली तकली वापरून आपल्याक कांय जावचें ना अशे भ्रमा भितर भोंवचे न्ही. कारण जितलो तुमकां कोविड जावपाक शकता तितलोच जर तुमी असिम्टोमॅटीक आसत, जाचो आंकडो आतां 90% वयर आसा, यू कॅन स्प्रेड इट. सो प्लीज नॉर्म्स फॉलो करात, अंडरस्टँड द सिरियसनेस आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट हो आमचो पीक न्ही. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. हांव मुखार वता. आमी साखळी आणि दिवचलची अपडेट घेवया. विनायक आसा आमचे बरोबर. कित्याक विनायक अपडेट एंटायर तालुक्याची दोन्ही सिटींची. अपडेट सांगता सर. त्याच्या पयलीं हांव आनीक सांगूंक सोदता. आयज एक ITIनसून दिवचल ITIनसून म्हाका फोन येयलो. त्यांनी म्हणजे आतां टेक्निकल एज्युकेशनान सुद्दां ह्या वर्साच्यान एडमिशन ऑनलायन दवरल्या. पूण एडमिशन ऑनलायन दवरून सुद्दां एज पर द इन्फ्रास्ट्रक्चर खबर आहा खुबश्या भुरग्यांक एडमिशन करपाक त्रास जाता. सो बिचोलच्या ITIन हेल्प डेस्क स्टार्ट केला ITIन. जेंकां कोणाक एडमिशनाक प्रॉब्लेम येता तेणी मुजरत ITIन वचपाचें आनी हेल्प डेस्का थ्रू तांकां खंयचे ट्रेनीन जाय ते एडमिशन घेवपाचें. थंय कावन्सिलिंगूय आसा जेंकां कोणाक सिलेक्ट करपाची. तांकां कावन्सील करून तांकां ट्रेड सिलेक्ट करी वयता. सर अपडेट सांगता. आयज सांखळे PHCन 3 केसीस रजिस्टर्ड जाल्यो. 2 अप्पर हरवळे आनी 1 पाळये. मये PHCन 15 केसीस रजिस्टर्ड जाल्यो. तितूंतली 10 केसीस पिळगांवच्या तारवाड्यार आसा. केळबाय 1 आसा. चोडणा 1 आसा. मर्मवाड्या 1 आसा. हातुर्ले 1 आसा आनी बागवाडा पिळगांव हांगासर 1 आसा. बिचोले सर 12 केसीस गावल्या. भितून सरवणा 4, उस्पा आयज 1 आनी फाटल्या 2 दिसां पयलीं 3 मेळ्ळ्यो. जे उस्पान 4 आसा. लाकेऱ्या 1, सोनारपेट 1, सुंदरपेट 3, नागजर 1 आनी लाडफ्या 1. सर एक सांगपाचें कशें दिसता. पयलीं आमकां फोन येताले आमच्या लायव्ह अपडेट उपरांत की पेशंट खंय आसा ते सांगा. आतां अशे फोन आनी मेसेजीस येवपाक लागले की अरे बाबा आपल्या गांवान आनी वाड्यार पेशंट आहा ते तुमी सांगिनात. हांव इतकें सांगूंक सोदता की आमकां जी इन्फो मेळटा ते सोर्सिसा कडसून मेळटा. सो कदाचित 1-2 मिस जावं शकता. जितले मेळटा तितले आमी सांगतात. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. जितले मेळटा तितले आमी सांगतात. थँक्स अ लॉट विनायक. हांव 70 वता. कल्पेश आहा आमचे बरोबर. कल्पेश कितें आहा 70ची अपडेट? येस सर. काल मेरेन 70चे सर 165 नंबर आसलो सर. प्लस आयज 10 मेळ्ळे. हे म्हाका इन्फॉर्मेशन सोर्सिसां कडल्यान मेळ्ळा. 100% हांव सांगपाक शकना. पण तेतूंतले सर वाळपय केसीस आसा, 10 आसा. सेकंड थिंग म्हटल्यार जो कंटेनमेंट झोन डाब्या विलेजीन केल्लो आसा थंयसर 63 केसीस आसल्यो. आयज थंयसर प्लस आनीक एडिशन जाल्ले आसा. आनी डाब्या कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केल्ल्या कारणान सर धर्मेदो विलेज आसा थंयचो सर तेंचो वाळपयचो संपर्क सारकोच 100% तुटलेलो आसा. कोणाकूच सोडिना थंयसर. आमी इवन रिक्वेस्ट केली की एसेन्शियल्स कितें आसा कोणाक जर इन केस एमर्जन्सी आहा ते तरी पास इश्यू करा. पूण डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें की आपल्याक ऑर्डर ना तशी आपूण स्ट्रीक बंद करता म्हणून सांगलें. आनी एक गजाल सर आसा की रिगार्डिंग डिस्चार्जिंग ऑफ पेशंट जे असिम्टोमॅटीक आहा कोविड केअर सेंटरांतल्यान सर जे पेशंट डिस्चार्ज जाता तांकां सर एक स्लीप बरोवन दिता की केन्ना तेजे स्वॅब घेतलेले, केन्ना ताका एडमीट केलें, केन्ना डिस्चार्ज केलें. तेजेर नेगेटिव्ह बरयल्लें आसता आनी कितलो तेंप तो घरा रावंक जाय. तो प्रॉब्लम असो जाता की पेशंटाक खबर पासून नासता की आपूण पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा कित्याक येतना तेजी टेस्ट केल्ली नासता. सो जेन्ना आमी सोर्सिसां कडली इन्फॉर्मेशन काडली तेन्ना सर आमकां अशें कळ्ळें की जेन्ना असिम्टोमॅटीक पेशंट आसता तेन्ना एक 10 दीस जर ताका जर दवरलो आयसोलेट करून जाल्यार तो व्हायरस आसा तो सर डेड जाता अशें म्हणून सांगला. जेणे करून तो व्हायरस कोणाक स्प्रेड जावंक शकना. पूण प्रॉब्लम सर इतलोच आसा की लोक जे आसा न्ही ते म्हणटात की आपूण जर नेगेटिव्ह आसा जाल्यार आपल्या घरान कितें रावपाक सांगलो. घरान तेंच्यांनी आयसोलेट रावंक जाय डिस्चार्ज दिल्या उपरांत. प्रॉब्लम जाता की ह्या लोकांक सोसायटी एक्सेप्ट करिना इतल्या बेगीन. हांव लोकां कडेन मागोवंक सोदता की तांकां तशें वागोवं नाका तेंचे कडेन. कित्याक तर फाल्यां सकाळीं आमी तेंचे कडेन प्लाझ्मा मागपाक वयतले आनी जर प्लाझ्मा येवंक ना जाल्यार आमी एक लायफ सेव करपाक आमकां खूब इम्पॉर्टंट. आनी मेन गजाल म्हळ्यार जर मनीस डिस्चार्ज जाता जेन्ना ताजी जर एंटीजन टेस्ट जरी जाली की तो नेगेटिव्ह आसा हें कन्फर्म करपाची ती तरी जावप गरजेची. कारण सद्याक हे खबर आहा फियर सायकोसिस इज बिकॉज
7 दिसांनी 8 दिसांनी 9 दिसांनी डिस्चार्ज करतात आणि टेस्ट करना. सो जो मनीस घरा कडेन येता परत समाजा भितर वता तो पॉझिटिव्ह आसा काय निगेटिव्ह आसा हाजे विशीं संभ्रम तयार जाता. सो जितली विक्टिमायझेशन जावपाक जायना तितलेंच विक्टिमायझेशन जावचें न्ही म्हणून एटलिस्ट एंटीजन टेस्ट करून ते नेगेटिव्ह आसात काय पॉझिटिव्ह आसात हें पळोवप गरजेचें. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट. या आणि एक गजाल सर म्हणटा लोकांचे आता थिंकिंग कितें जाल्ला की जे पेशंट कोविड केअर सेंटरान व्हरतात ते कितें म्हणटा की थंय कितें करतात थंय काय करिनात म्हणटा. सो आता जे लोक जे असतात तांकां जर थंडी जाली किंवा ताप येयलो मातशी गळ्यान दुखपाक लागले लोक कितें म्हणटा थंय व्हरोन म्हणून कितें करतले म्हणटा आमी टेस्ट कित्याक करूया घरच्या घरात आमी कितें तरी कोडो घेवया गरम दूध पिवया आनी कितें करूया. लोक स्वता डॉक्टर जावपाक लागले आता. सो म्हाका दिसता हे लोकांनी करचें न्ही कित्याक तर हे खूप डेंजरस जावपाक शकता. तुम्ही व्हायरस हो दुसऱ्याक स्प्रेड करपाक शकतात. दुसरी गजाल म्हटल्यार सर आमी जे रिपोर्ट दितात सर एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार हेल्थ तर सांगिना आमी जेन्ना येतात सर एका गांवसून म्हाका फोन येयलो की आमच्या गांवांत एक पेशंट मेळ्ळा तो कोण पेशंट काय म्हणून तांकांच खबर नासली आनी हांवें जाका डिटेल सांगली तेन्ना ताका कळ्ळें की तो पेशंट आपल्या शेजाऱ्याकच आसा म्हणून. आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हे आमकां रिपोर्ट दिना तो व्हडलो प्रॉब्लेम. आनी सर लास्ट सांगपाचें म्हटल्यार एकच गजाल सरकारी यंत्रणा खंय न्हिदल्या तीच कळना. कोविड केअर सेंटर तरी अजून मेरेन ओपन जायना. येस हांव मकबुला म्हऱ्या वता पेडणेची अपडेट घेवया. कितें हा मकबूल अपडेट पेडणे तालुक्याची. सर पेडणेची अपडेट म्हटल्यार आज दिसान दीस वाडत आसा आणि आज एका दिसाक 27 मेळ्ळेले आसात आणि तातूंत मांद्र्या 15 आसात, भूतवाडी 9 आसा सर, मोरजी 1 आसा, कोरगांव 1 आसा आणि धारगळ 1 आसा. अजून 5 आयिल्ले आसा सर त्यांची सारखी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना. आता मेरेन 292 जाल्लेले आसा सर कोरोना. आणि एक सर गजाल म्हटल्यार जेंका कोविड टेस्ट करतात तांकां घरान रावपाक सांगतात ते बाजारात फिरताना आमकां दिसपाक लागले आता. आणि थोड्यांचे अशें आसा थिंकींग की समजा घरा कडेन क्वॉरंटायन दवरले तांकां हॉस्पिटलान कित्याक व्हरोंक ना तांकां पयलीं हॉस्पिटलान व्हरा म्हणून ते बोवाळ घालतात. पण लोकांचे एक कन्फ्युजन आसा की तेंच्यांनी विचार करून जर हॉस्पिटलान व्हेले जाल्यार थंयसर खाटी भरतले जर घरान आसा जाल्यार तो आपले जिवाचे तरी हे करू शकता. आय थिंक ह्या मोस्ट इम्पॉर्टंट आयची जी गजाल आसा जी हेल्थ मिनिस्टरांनी सांगली विक्टिमायझेशन जावपा जायना. होम क्वॉरंटायन इतल्याच खातीर केला सो दॅट व्यवस्थेचेर ताण येवचो न्ही. आणि एक दुसरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हळ्यार जांकां खरेंच सरकारी सुविधांची गरज आसा तांकां त्यो मेळच्यो हें लक्षांत दवरात. ताका लागून विक्टिमायझेशनूय जावपा जायना आणि त्याच बरोबर सरकारी यंत्रणेनूय ह्या गजाली कडेन कोप अप करपाक जाय सो दॅट लोकां मदीं कमीत कमी चिंता आसतली. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हजो वेळ सारको सोंपला. गोंयभरची अपडेट आमी तुमकां दिली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.